गोंयांत रस्त्यांची स्थिती सामकी बाबत जाल्या वचत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटात। आम आदमी पार्टीन रस्त्याचे अवतिकायेक लागून गोंयभर बीजेपीचे बुराक ही सयांची मोहीम राबयिल्ली। हे मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो। हे मोहिमे खाला आपाच्या फुडाऱ्यांनी गोंयभर भोवून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां संदर्भात लोकांची मतां जाणून घेतली। आम आदमी पार्टीचे हे मोहिमेक 1 लाखा वयर लोकांनी प्रतिसाद दिलो। बीजेपीचे बुराक मोहिमे वेळार लोकांची मतां आशिल्ली पत्रां घेवन आपाचे फुडारी सोमारा मंत्रालयात गेल्ले, पूण पुलिसांनी तांकां विधानसभेच्या गेटी भायरूच आडायले। उपरांत 20 जाणांकूच भितर धाडले। तशेंच मंत्रालयात वचपाक 5 जाणांक परवानगी दिली, पूण आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना। ताका लागून 10 जाणांक वचपाक परवानगी दिली, तरी आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना। सगळ्यांकूच भितर सोडचे म्हूण ते मंत्रालया भायर ठाण मांडून बसले। कांय वेळा उपरांत तांकां सगळ्यांक मंत्रालयात वचपाक परवानगी दिली। तेन्ना तांणी हाडिल्ली 1 लाख पत्रां मुख्यमंत्र्याक दिली। आमी चीफ मिनिस्टराकूय मेळून आयले, आमचे दोनूय MLA हांव आनी आमची जी टीम हांगा आयिल्ले। आमी जे बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन स्टार्ट केली, ताजे जे लोकां कडल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केले, 1 लाख फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून, तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन पावयलो। चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुलां तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा। आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता, हें आमी आज तांकां सांगलें। आनी तांणी आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें। आपाच्या फुडाऱ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते हॉट मिक्स करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लेटरां सर तेंच्यांनी सबमीट केली, ते निवेदन दिवपाक आयले, ते निवेदन घेतलें हांवें आनी दवरलें। सर फॉर्म्युला 4कूय बीन रोड जाता ते आतां ऑलरेडी हे सुरू जाला, रोड क्लियर जाता ते 15 दिसां सर फॉर्म्युला 4कूय बीन ओपोज जाता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।